गावणे यूथ असोसिएशन हो क्लब गेली कित्येक वर्सां जाली कल्चरल एक्टिविटीज आणि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ह्यातून भरपूर काम आमच्या ह्या गावण्या वाठारांत करता। आणि तांची एक मागणी आशिल्ली की हो जो युथाची वास्तू आसा त्या वास्तून काही डेव्हलपमेंटल वर्क जावच्यो त्या निमतान पयलीं ग्रावंड फ्लोराचें काम केल्लें आणि काही कारणाक लागून फर्स्ट फ्लोर पेंडींग आशिल्लो आणि ताची सुरवात आज MLA फंडांतल्यान जाता। खूब आनंद जाता सांगपाक की ह्या कामान फर्स्ट फ्लोराचे कंप्लीट वर्क आसतलें, त्याच बरोबर टॉयलेट ब्लॉक आसतलो आणि काही जे ग्रावंड फ्लोरार पेंडींग वर्क्स आसा ती हातूंतल्यान कंप्लीट केल्यो। गावणे यूथ असोसिएशन जशें हांवें म्हटलें की कल्चरल एक्टिविटीजान प्रामुख्यान तांचें मुख्य एक आसता ती आमचे श्रीकृष्ण पुजन। श्रीकृष्णाचे सणा निमतान भरपूर वेगवेगळे एक्टिविटीज ते हांगा गावणे वाठारांत करता, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज करता आणि गांवच्या भुरग्यां खातीर एक बरो प्लॅटफॉर्म तांणी तयार गेली कित्येक वर्सां जाली तांणी दिवपाचो प्रयत्न केला आनी तातूंत एक थोडीशी भर जावची ह्या निमतान ह्या कामाचे तांकां उपयोग जातलो अशी हांव आस्त बाळगिता आणि विनंती करता PWDचे इंजिनियर त्याच बरोबर कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांणी बेगिनात बेगीन हें काम पूर्णत्वाक हाडून लोकार्पणा खातीर जेन्ना आसतलें तेन्ना नक्कीच आज आमचे आमदार आशिल्ले पूण काही कारणाक ते पावना, पूण लोकार्पण जातलें तेन्ना नक्कीच ते येवन ह्या कामाचें लोकार्पण सोहळा आयोजीत करतले अशी आस्त बाळगिता आणि सगळे हांगा उपस्थित रावले त्या खातीर सगळ्यांचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा।